कितें तो पळय जो कंप्लेनंट आसा न्ही तो ही इज अ हॅबिच्युअल कंप्लेनंट म्हणटा तसो ही इज नोन इन द होंडा पंचायत एवरी सेकंड पर्सन नागरिकाक त्रास करता तो ताजी मोडस ऑपरेंडी आणि ही डीड द सेम थिंग दॅट डे आमकां खबर आसा नरकासूर म्हणटा ते दिवाळी आमचे जे उत्सव आसा गोंय राज्यात नरकासूर आसूं न्ही दिवाळी आसूं न्ही गणपती आसूं न्ही क्रिसमस आसूं न्ही की ईद आसूं न्ही खंयच्या समाजाचे आसूं न्ही दीज आर व्हेरी बिग फेस्टिवल लोकांची भावना असतात जुडटा तातूंत आणि ह्या फेस्टिवलाच्या टायमार एंड इट इज अ फेस्टिवल नरकासूर स्पेशली आमकां सगळ्यांक खबर आसा 4 पर्यंत चालू आसता सो नरकासुराचो टायम दिवाळेचो टायम नॅचरली देर गोन बी 400 पीपल देर जे कोण पासर्स बाय वता बायकाचेर वता बाबा पळोवपाक कितें चल्लां तांकां बिकॉज दे वर सीन ऑन द CCTV फुटेज ऑन द बायक तांकां उखल्ल्या पुलीस स्टेशनार व्हेल्या नाव आतां पळय 8 लोकांचे ज्यो कंप्लेनी केल्या अर्द ते लोक थंय थोडे लोक थंय नाशिल्लेच अर्द लोक दे वर पासर बायज हू आर गोईंग दॅट सायड टू सी अँड स्टॉप बाबा कितें चल्लां काय म्हणून सो एक्च्युअल कल्प्रिट्स दे हॅव नॉट फावंड आउट सो हांव पुलिसा कडेन मागता यू गेट युअर फॅक्ट्स रायट बेश्टेच लोकांक कोणाकय लोकांक उखलून यू कांट पुट देम इन द पुलीस स्टेशन जेन्ना FIR जाली न्हू 20 तारीख रातची जाली आसता ती ते पर्यंत आमचे कडेन व्हिडिओज जे व्हायरल जावन आसले मागीर तुमच्या भावाच्या नजरेन मिडियाच्या नजरेन ते व्हिडिओ हायलायट जाले सगळ्याक तेन्ना लायव्ह कळ्ळें आमकां कितें घडलें थंयसर तें सो तेच्या पयलीं FIR जाल्लेली सो जेन्ना व्हिडिओ समोर तुका मागीर कळ्ळें की अरे बाबा हें तर सारकें मोठें प्रकरण की हांव भितर आसलो म्हाका कांयच खबर ना भायर कितें जाता तें सो ती व्हिडिओ पूण आमी इतले हें जालें सो मागीर म्हाका तें सप्लिमेंटरी स्टेटमेंट दिवंक पडलो की हें अशें जालें जाल्यार हें फाल्यां म्हाका केन्नाय जीव घातक हल्लो जावं शकता म्हाज्या फॅमिलीचेर म्हाज्या बरोबर जो आसलो नेबर भितर तेजेर अशें सो आनी कितें आहा CMनूय सांगलां कितें आहा ती कारवाय जातली आनी कितें आहा तें आवश्यक हें जातलें म्हणून एक्शन जातली म्हणून तेजेर तुम्ही पोलीस प्रोटेक्शन मागला हांवें पुलीस प्रोटेक्शन मागला कंप्लेन सुद्दां मागलेलें हांवें पूण अजून पर्यंत म्हाका मेळूंक ना तें हांव CM कडेन रिक्वेस्ट करता की मातशें हो मुद्दो जो आहा तो तेणी पर्सनली हेचा होम मिनिस्टर घेवचो